सोन्यान सांगलेल्या दिसतूक 9:30 वरार येता म्हणून 10 जाली अजून पावूंक ना. सराक सांगून आयला आनी कितें म्हूण सांगलें? सांगलें म्हाका म्हज्या फ्रेंडाक मेळोंक जाय. ताणें म्हाका विचारून लेगीत तो फ्रेंड कोण पळय. आनी विचारलेलें जाल्यार कितें सांगपाचें? अशा मोगाक पासत तूं कितलें त्याग करताय सोनिया. पूण हांवूच नको तूं असो इतलो मोग कित्याक करताय? तूं जाणीक सोनिया, हांव एक नवोच इंजिनियर आनी आमच्या MLAच्या आदारान हांव म्हजो फुडलो रस्तो लागता. हांव फकत एका शेतकाराचो पूत सोनिया. म्हाका खबर आसा तूं एका शेतकाराचो पूत आनी एक नवोच इंजिनियर. हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या पोटार वचून कितेंय करूंक तयार आसा. तूं म्हाका दुबावता यो न्ही? हांव तुका दुबावना सोनिया. हांवूय तुजो खूब मोग करता. कितले पावट हांवें तुका सांगलें. आयज तुका निमाणें पावट सांगता. दर्या देगेक आमचें शेत आसा तें करून हांव थंयसर एक व्हडलें हॉटेल बांदूंक सोदतां. 7 स्टार हॉटेल. असलें आमच्या गांवांत एक पासून ना. चीन पाट एक पाट जरी हो प्रोजेक्ट साकार जालो म्हणटूच तुका आनी फियोनाक ते शेतांत वचोन पडचें ना. घरांत बसून लाखांनी लोक भितर येता. त्या दुडवा फाटल्यान धांवून तुज्या किनाऱ्याचेर चालू गाडी नाकाय आनी फोटकिरी सोंपले नाकाय. हांवें तुका कितले पावट सांगलें ते शेताचे वाटेक तूं वचो नाकाय म्हणून. अरे एक इंजिनियर तूं. हांव सोचलो एक इंजिनियर जावन तुज्या बापाय शेताचो वावर करून आदार करतलोय म्हणून. पूण कोण आनी कितें बाय त्या शेतान वावर करून तूं म्हाका यो म्हणटाय? बाय आख्या गोंयांत पयलो आयलो इंजिनियरा. ह्या शेतान जरी हांवें वावर केलो जाल्यार केदी लॉस म्हाका. वय पयशे म्हाका आसतले. वय तुका लॉस कित्याक तूं व्हडलो इंजिनियर न्हय. पूण फाराचो तुका त्याच शेताचो वावर करून हांवें तुका वाडयलो. त्याच शेताचो वावर करून हांवें तुका शिकयलो. आनी आयज तूं इंजिनियर म्हणटूच तुका शेतांतलो वावर करून लॉस दिसता न्हय. वय म्हज्या असल्यान त्या शेतान वावर करून म्हणल्यार लॉसच. वय पूण दुसऱ्यांनी रोयलेल्या शेतांतले जेवण जेवन तुमकां लॉस न्हय. अरे एक पावटी शेतां पुरोन जमीन केली जाल्यार ते जमनीचेर घर करूंक जाय. ते जमनीचेर बिल्डिंगां जाय, फ्लॅटां जाय. पूण ती शेतां जावची ना. मातशें तूं चिंतून पळय रे म्हज्या पुता. हय तूं आदलें चिंताय. आयच्या काळार शेतकारांक कोण वालो दिता? आसूंक जाय तर फकत दुडू. आमच्या पुर्वजांनी रोखताचो काम करून ही शेतां आयज मेरेन सांबाळून दवरल्यान. अरे फाल्यां भायलो येता तो भाजीपालो येवपाचो बंद जालो जाल्यार तुमी कितें खातल्यात रे? दुडू. हय त्या बाय बाय तूं आदलें चिंताय. आयच्या कडल्या शेतकाऱ्यांक कोण वालो दिना. ना तर पळय फियोना शेतकाऱ्याची दुदी कशी घरांत रांदपाक सोडटा ती. ताचे लागीं कोण गजाल जाता? कोण तूं ताचे लागीं काजार जाताय? होय रानी तुजे पयली घरांत आंकवार सोडटा म्हणटा तें आयकून म्हाका दूख जालें. आनी देखूनच म्हजें तोंड गोंयलें. बाबा रोय वय अंकल फियोना कशी आसा जाल्यार हांव आसा ताचे लागीं लोक उरता. वय फियोना तुका शेता भाटाचो मोग आसलो तो पळोवन हांवूय तुज्या मोगान पडलो. कारण आयज आमची तरणाटी व्हडली व्हडली शिकपाक करतात. MBA LLB पूण कसलो फायदो
शेतान बाव करून दिलो असतात आणि होच फायदो ते मंत्री आनी ते व्हडले बिल्डर घेतात सगळीं शेतां पुरोवन व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदून लाखांनी दुडू जोडटात अंकल शेता विशीं म्हाका खूब मोग आसा शेता विशीं हांवें खूब शिकप केलां आय एम एन एग्रीकल्चरिस्ट सो तूं एग्रीकल्चरिस्ट वय रॉनी जाल्यार तूं हांगा कित्याक आयलाय रॉनी सांगचें म्हणल्यार हांव अंकलाक सांगूंक आयलो एग्रीकल्चर खात्यान अंकल तुका विचून काडला ह्या वर्साचो तुका इनाम दिवपाक शेतकार खात्यान म्हाका विचून काडला कसलें इनाम गो? फियोना इनाम जावन आसा 1 लाख रुपया हे अंकल हें तुजें इन्विटेशन आज सांजे 5:30 वरार तुवें पंचायतीच्या हॉलांत हाजीर जावपाक जाय एक ल्हानसो मेळावो आसा देव बरें करूं बरें अंकल हांव येता आनी फियोना हांव तुज्या जबाबाक रावतलो हय आयज तुका हांव निमाणी मार सांगता वसंत हॉटेल बांदपाचो प्रोजेक्ट फकत तुका लागून वाडून उरला चीप बाय मातशें तूं चीप एक फावट जरी हो प्रोजेक्ट साकार जालो म्हणटच घरान बसून धाकटांनी दुडू भितर येतले गांवांत तोंड म्हाका तोंड ना म्हजोच पांय आडको हाडटा म्हूण लोक म्हज्या तोंडार मारतात निर्मळ जरी तो पांय खोशिना जाल्यार बेश्ट ताका कितें करचें वाटलें म्हाका तुजें कांयच आयकूंक नाका तुका म्हजे भाशेन शिकप ना समाजाची तुका कांय वळख ना फकत तें शेत एका इंजिनियराक खबर आसता गांवची उदरगत कशी करची ती बाय तुका जर ह्या पुताचो मोग आसा जाल्यार ना तर मोग आसा जाल्यार तुका पोटाक चिंतो काडून हांवें तुका वाडयलो मायचे फाटल्यान हांवें तुका तुजो मोग दिलो तुवें घरा दवरली तुका शिकयलो तुका इंजिनियर केलो तरी पूण तुका ह्या बापायचो मोग गो मोगना अरे पवित्र पुस्तकान आसा तिवेची पुताची खबर तुवें वाचली आसतली तो पूत आपली सगळी गिरेस्तकाय घेवन वता ती ओगडायता आनी परत येता गोंयता परत येता हो तुजो पूत केन्नाच परत येवचो ना रॉनी कित्याक घुस्पताय पळय तुजो पाय जिवा असोसोर तुका कांयच करूंक जावचें ना दुसरे वाटेन तो रोय तुका तुजो प्रोजेक्ट करूंक कसोच दिवचो ना कारण तो एग्रीकल्चरिस्ट आनी तो तुज्या पांयक सगळो सहकार दिता देखून चिंत रॉनी चिंत बाय हे गोंयचें हांव सोडून वयता तो केन्नाच परत येवचो ना बाबा राव राव बाबा Naslo putan Tukawaruyo sukan Aoy somog dilon Tukadurun gopan Tumur jaturoy Lord.
doerlo royo. इंद्राला इंद्रात जाऊचं ना काय बोलू काय मोडू लागले किती आपण मला सोडून गेलोय बाबा तू किती आपण सोडून गेलोय